नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. मांद्र्या लोकांनी घडयल्ल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती पणजे जावपाची आसा म्हणटा काँग्रेस. 20 वर्सां पणजेचो आमदार जावन पसून पर्रीकार फेल म्हण काँग्रेसीचो दावो. पणजे भाजपाचो कॉर्नर मिटिंगांचेर भर. दरेका कॉलनीत एक कॉर्नर मिटिंग घेवन भाजपाचो मायक्रो प्रचार. लोक पर्रीकारा बरोबरच रावतले म्हण भाजपाक विश्वास. भाजपाक गरज पडत जाल्यार पोटवेंचणुकेंत तांचो प्रचार करतले. भविष्यांत गोवा फॉरवर्डच्या आमदारांची संख्या 22 विजयाचे हावेस. मिरामारची लकी 7 बोटीचेर पणजेकारांचे प्रश्न नात. बोटीक सकयल्यान फुटिल्ल्यान काडपाक अडचण. पर्रीकार उलयलो. आणि 70च्या म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीतल्या गावांनी ना धड उदक, ना धड लायट, ना धड रस्तो. गावात 108 अँब्युलन्स येवपाक ना तयार. खासा रिपोर्ट. गोयच्या इतिहासात पहिलेच फावट मुख्यमंत्री विधानसभा वेंचणुकेंत पडलो तो बीजेपीचो. मांद्र्या लोकांनी घडयल्ल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती पणजे जावपाची आसा म्हण काँग्रेसीचो दावो. पर्रीकार आपल्याक जाय तेन्ना पणजे सोडटा, जाय तेन्ना पणजे वेंचणुको घेता. कितलोसोच तेंप बीजेपीची सत्ता आनी पणजेत 20 वर्सां आमदार. मात पणजेचे सगळे प्रश्न सोडोवंक पर्रीकार फेल जालो म्हण काँग्रेसीचें म्हणणें. Never in the history of liberated Goa has a sitting chief minister lost. So then BJP used to say, so sitting chief minister has never lost. What happened? The electorate expressed itself. So now the electorate is going to express itself again. Where is the doubt? This is the third election in the last 5 years. Due to the whims and fancies of the BJP, we have had 2 by-elections. Once when Parrikar went from Goa to Delhi, and now when he has come back from Delhi to Goa. The incumbent BJP candidate and the sitting chief minister as BJP MLA in the capital city of Panjim. In these 23 years, the issues of Panjim have remained the same. The issues of Panjim have been kept unsolved for the last 23 years, and the issues of Panjim have been neglected for the last 23 years. From 2012, you have got a continuous BJP government in the state, and now in his corner meetings, if you have seen, because his videos are going viral, he is attacking his own corporation also. He's saying the corporation is doing nothing when he is the chief minister. It has been represented by a BJP MLA since 1994, this constituency. And now he's blaming others before seeking the mandate of the people in this election. He owes an explanation to the people of Panjim as to why he has failed in solving these issues for the last 23 years. काँग्रेसीचो उमेदवार गिरीश चोडणकार सद्याक पणजे भोंवता. लोकांक बदल जाय म्हणून काँग्रेस कार्यकर्ते सांगतात. पर्रीकारान पणजेची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक ग्रांटेड घेतलेली आनी पणजेच्या वोटरांक ते अशें दिसता की तो केन्नाय आपले रेजिग्नेशन करतलो, केन्नाय वतलो, केन्नाय येतलो. हे ताका अशें इजी दिसलां, पण तशें ना. आमकां तिडक आयिल्ली आसा. ह्या फावटी आमी बदल करतले, कित्याक आमकां आमचे सगळे काम धंदे सोडून हे इलेक्शनाच्या फाटल्यान नाचपाक आमकां टायम ना बाबा. तूं तुजें कितें करता तें तूं सेपरेट तूं चिंत आनी कर. आमचे पणजेकारांचे चिंतिल्लें जाल्यार तूं आतां हे बाय इलेक्शन हाडचोच नाशिल्लो. आमी आतां सगळ्यांनी पळयलां 5 वर्सांनी आतां 4 इलेक्शनां. हें कितें बीजेपीक दिसता, पर्रीकाराक दिसता हे तेजें शेत जाय तेन्ना खाणलें, जाय तेन्ना रोयलें. पयशे तें कडेन भरपूर भरलेले आहा. ताका दिसता तो कितेंय करूंक शकता. पूण आमी लोकांच्या बरोबर मेवता, घराघरांनी आमी भोंवता.
फर्स्ट टाइम सगळे कडेन आमी भोंवलेले आहा, सगळे कडेन असलो रिस्पॉन्स आहा विच पर्रीकर विल नेवर एक्सपेक्ट. पर्रीकर मे ऑल्सो मे लूज हिज डिपॉझिट. दिस इज वॉट आय फील अँड इट इज वॉट वी एम टू डू. लोकांक कशें जिखपाक शकता ताचेर आमचो भर आसा आनी म्हाका दिसता आमी वयता थंय लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. लोक उत्सुकतेन आमकां स्वागतूय करतात आनी आमकां एनकरेजूय करतात. सो तातूंतल्यान दिसता की लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा. 23 तारखेक 23 वर्सांनी एक नवो बदल पणजेन दिसतलो, पणजेकार करतलो अशें पणजेकारांनी निर्णय घेतलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे भाजपान घराघरांत भोंवपाची पद्दत बंद उडोवन कॉलनींतल्या कॉर्नर मिटिंगेचेर भर दिला. पणजे शार आशिल्ल्यान चडशे मतदार फ्लॅटांनी रावपी. दर एका कॉलनी सकयल एक कॉर्नर मिटींग घेवन भाजपाचो प्रचार चल्ला. फाटली 23 वर्सां पर्रीकारा बरोबर रावपी लोक आतांय ताच्या बरोबरच रावतले म्हण भाजपाक विश्वास. पणजे भाजपान सुरू केल्ल्या कॉर्नर मिटिंगांक बरोच प्रतिसाद मेळटा. घराघरांनी वचून प्रचार करिनासतना दर एक कॉलनीत कॉर्नर मिटिंगो घेवपाची पद्दत बरीच क्लिक जाल्या. आयतारा टोकार जाल्ले कॉर्नर मिटिंगेकूय बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. लोकांनी उलयल्ल्या मुद्द्यांचेर पणजेचे भाजपाचे उमेदवार मनोहर पर्रीकारान परत एकदा आश्वासनां दिली. पणजेंतल्या झोपडपट्ट्यांचो विशय तडीक लायना म्हूण सीसीपीक दुस्नाय दिली. Do they have toilets? Do they have proper? Already the areas which are does not have hutmen have been barricaded. Now those which have hutmen, the surveys are already being conducted, and we will displace them, rehabilitate them somewhere, and they will be removed one by one. It's an exercise where what I feel is that corporation is of no use. Frankly, I'm criticism nahi, but the corporation is not doing enough. So there has to be some special team for Pandi, which I have decided to put up with IAS officer leading it. And the model which I am trying to project in Pandi within 1 year, the 1 year what I declared is actually to get all these things in a proper way. A lot of things have been done in Pandi, but a lot of things more needs to be done, and we have got money now. Under Smart City, 108 crores have been released by central government. And Goa government is going to release same amount. It is 50-50. So 216 crores are there in the account. And they have, I also told them that you do take some time for planning, but do things properly. So Santinet Creek comes under that. The outer development which has started now also comes under it. दर दिसा सकाळी पर्रीकार सरकाराचे काम करता आणि सांजे कार्यकर्त्यांक घेवन कितल्योश्योच कॉलनी आणि वाडे कव्हर करता. त्याच बरोबर भाजपाच्या फेसबुक पेजीचेर आणि हेर सोशल मिडिया वयल्यान बरोच प्रचार चल्ला. कॉर्नर मिटिंगेचेर भर दिवन प्रचाराचो टप्पोय गाठता आणि बरोच वेळूय वाटयता. आमचो एक प्रयत्न आसता प्रत्येक इलेक्शनाक ऑर अदरवायज ऑल्सो की प्रत्येकाच्या घरा वचप आनी कॅन्डिडेटाचें तें एक कर्तव्य आसता की जरी आमचे 23 वर्साचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रत्येक कार्यकर्त्याचे प्रत्येक नागरिका कडेन रिलेशन आसा तरी पूण आमी एक सदांच अटेम्प्ट करता की प्रत्येक घराघरांत वचपाचें आनी कॅन्डिडेट स्वता वता. ह्या फावटी थोडोसो टायम कमी आसा, पावसाचे दीस आसा आनी म्हणून आमी आतां प्रत्येक लोकॅलिटीन प्रत्येक वाड्यार हावजींग कॉलनीज अश्यो मिटिंगो लायता आनी लोकांचो जो पळय प्रतिसाद मेळटा एक म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्हिटीचो प्रतिसाद मेळटा. खंय तरी जेन्ना मनोहर भाई आतां जवळ जवळ आमी सांजचे 5:00 5:30 चालू करता आमचो प्रचार आनी सेगीत कंटिन्युअस मिटिंग्स आसता. म्हणजे एक कॉलनी जातकीर दुसरो वाडो जातकीर लोकॅलिटी अशें आमचें हें आसता. तेन्ना लोक आपसूकच येता. पूण म्हाका एक एडवांटेज हातून दिसता की हाऊस टू हाऊस जेन्ना आमी करता तेन्ना खंय तरी फक्त मिनीटभर अर्द मिनीट वचून ते पॅम्पलेट दिवन जड भासाभास जायना. ह्या मिटिंगांनी जी भासाभास जाता प्रत्येक नागरिका कडेन आनी तांचे प्रश्न वयर येता, तांचे सजेशनां येता, म्हाका दिसता एक अत्यंत इफेक्टीव मेथड आसा. आतां मेरेन पणजे मतदारसंघाची 50% वयर एरिया कव्हर केला म्हूण पर्रीकार सांगता. पयलो रावंड साधारणपणे प्रमुख ब्लॉक्स 15 तारखेपर्यंत सोंपतले. ताज्या नंतर जी पॉकेट्स थोडी कितें आसा थोडी पॉकेट्स उरतात ती 16, 17, 18 तारखेपर्यंत कव्हर करता. आय एम गोईंग फ्रॉम कॉलनीज टू कॉलनीज आनी ते कॉलनीज कोणाच्या घरा ते आपयतात शेजारच्या लोकांक कार्यकर्ते
थंयच बसून तेंचे कडेन एक अर्दवर संवाद साधलो. इट्स मोर ऑफ आय नो मोस्ट ऑफ देम, सो मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ व्ह्यूज, तांचे कितें अडचणी आल्या ते फोकस करतात. भाजपान अजून मेरेन पणजेंत एकूय जाहीर सभा घेवंक ना. 1994 सावन आतां मेरेन म्हणल्यार फाटलीं 23 वर्सां पणजेचे लोक भाजपा बरोबर रावल्यात. आतां हे कौल तांचेच वटेन लागतलो म्हूण भाजपाक विश्वास. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.